राजकारण सध्या खंयचे खंय, कोण कोणाचो आमदार, कोण कोणाचो उमेदवार, फॉर्म भरपाचे दिसा मेरेन कोण कोणाच्या तिकेटीर आसतलो शाश्वती ना. आपाचे मेरेर आशिल्ल्या आलेक्साक काँग्रेसीन ओडून हाडलो. 15 जाता थंय आसा. आलेक्स बीजेपी स्ट्रॅटेजिस्टांचे कॅम्पात मध्यान राती घुशिल्ल्यान ताचे नांवान खवदळ. लिप चोरया गेलो तरी प्रुडंटाचे कॅमेरा ट्रॅपांतल्यान सुटप मुश्कील. तुमचे लिडर फडणवीसाक जे तुम्ही स्विच करता पार्टी ना रे बाबा आय डिडंट कम टू विल तुम्ही तांकां मेळपाक गेलो न्ही फुडा भितरल्यान दिना ओके ओके. दिसभराच्या सभा मेळाव्यांचो थकवो काडूंक बीजेपीवाले कॅम्प हॉटेलांत जमिल्ले. आलेक्साचे कितें काय विचारूंक गेल्यार मध्यान राती जो तो हांसता. आलेक्साकूय शिनाल कळपाक पुरो. ओके. अलेक्स रेजिनाल्डो मेळोन गेले तुमचे लिडरान काय पक्षाचा एक आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स आपल्याला भेटला. त्या संदर्भात कशा संदर्भात भेट होती? माझी भेट न झाली, ते सीएमची झाली संदर्भ कुठला होता? आय डोंट नो. सीएमला भेटले. बरं. मिडियान दुसरे दिसा आलेक्साक बरोच आडवो तिडवो केलो. कॅमेराचेर सापडलो जाल्यार कितें तरी रजाव दिवकूच जाय. So one strategist was supposed to meet me there. Somehow it was fixed at about 10 o'clock, but I got delayed because on the way we had food after campaign. मुख्यमंत्र्याक खंय मेळूंक गेल्लो, बाकीचे आसा म्हूण खंय ताका खबर ना. आलेस बस मिटींग सीएम इज डिफरंट कित्याक तो सीएम आनी तुमी तेजेच कडल्यान काम करपाक जाय. मिटींग बीजेपी इलेक्शन I didn't know that so many people were there. I didn't know election in charges were there. तुमी सीएमाक मेळपाक गेल्ले. तितलेच सूत धरून आपण वादची वार्ता केली. काल रेजिनाल्ड बाबडो तो सांभळलो. रेजिनाल्ड वयच पयलो थिंगा दिगंबर कामतूय आल्लो पावल्लो. तेणें आपल्यागे मिटींग केली. गिरीश तोलणकरान तेणेंय मिटींग केली. अलेक्स सिकेरानूय मिटींग केली. हे तिगोय सांभळो नाय. सध्या उमेदवारीक आजी माजी आमदार उमेदवारांक डिमांड. बीजेपीचे 4-5 आमदार पक्ष सोडपाचे तयार आहेत म्हूण सुदीन सुत्रां सोडटा. कितलेशे आमदार बीजेपी सोडटले. जे बीजेपीत आसा ते दुसरे ते परत एकादले बीजेपीन घेतले म्हणून मागीर जॉईन जाय. पूण ॲट द मोमेंट बीजेपीतले 4 ते 5 आमदार कमीत कमी पक्ष सोडून दुसरे कडेन वतले. ते खंय वतले हांव नकळो. ते आतां थोडे दिसांनी तुमकां कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.